स्पीकर सर, गोयच्या बायलांचे हिताचो इश्यू एक मिनिट. आता पयलीं म्हणल्यार मुखेलमंत्र्यान गोयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्यो मिस्टेकी कितें जाता ह्यो आतां दोगांयकूय लेक्चर दिलें. आतां हांव ताका सांगूंक सोदतां अक्षय पात्र खंय चुकता तें. तूं आतां अक्षय पात्र हाडटा. स्पीकर सर, allegations that at least half of the 52 kitchens across 21 states have been involved in diverting food grains and funds. व्हडले हे इन्फोर्समेंट डिरेक्टरेटान तातूंत इन्वेस्टिगेट केल्या अक्षय पात्राचेर. चेक कर, नाजाल्यार तुका हांव न्यूज आयटम दाखयता. लॅक ऑफ ट्रान्सपेरन्सी एंड अकाउंटेबिलिटी. Critics argue that the organization lacks transparency and accountability, particularly regarding the use of funds and the management of kitchens. Akshay Patra बरे म्हणून सांगनाका तूं आमकां. High meal cost. Akshay Patra shows that its cost per meal is projected as significantly higher than other similar organizations, thus raising questions of efficiency and cost effectiveness. Dietary imposition. Akshay Patraचे जेवणां केन्ना केन्ना कांदो आनी लसूण नाशिल्ले असतात म्हणून. सो थंय साऊथ इंडियन लोक म्हणटात की दिस इज डायटरी इम्पोजिशन म्हणून. सगळ्यांक तुमी शिवराक करूंक भोंवतात, कंपल्सरीली शिवराक करूंक भोंवता म्हणून. हें गोंयाक कोता येता? वेन्सी सांगता सारकें. तूं बाणावलेच्या भुरग्यांक हें कांदो आनी लसूण खावनाका म्हणून सांगूंक सोदता? हें जाल्लें आहा. स्पीकर सर पळय आयका एक मिनीट, म्हाका डिस्टर्ब करनाका. उलयतकर मागीर उलय. ना हें मदीं उलोवप ना. स्पीकर सर, फूड इम्पोजिशन हांव म्हजो चार्ज आहा की गोंयान अक्षय पात्र हाडून एक पर्टिक्युलर फूड इम्पोजिशन करूंक सोदता सरकार. आनी सरकाराक जर इतली उत्सुकता आशिल्ली बरें जेवण दिवपाची, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तुजें आहा. तुवें थंय पोषण PM पोषणाक एप्लाय करपाची. तुवें गोंयच्या बायलांक बरोबर घेवपाची आनी गोंयच्या बायलांक वयर काडपाची. तुम्ही स्पीकर सर दुसऱ्यांक दितात. अक्षय पात्रा पयशे कलेक्ट करता. हांव गेला इस्कॉनाच्या देवळान बेंगलोराक, थंय एक फंड आहा डोनेट फॉर अक्षय पात्रा म्हणून. ती पयशे घेतात. तुमची हांगाची बायलां खंयच्याच पयशे घेतात? बरें, तुमी तांकां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हे सगळे इंडस्ट्रीचे पयशे घेवन कित्याक दिनात? CM कित्याक सांगना की तांकां व्हरून पयशे दी म्हणून? थंय देवळान वता, पांय पडटा, हरे राम हरे कृष्ण म्हणटा, ते सायडीन तूं अक्षय पात्राक पयशे दिता. गोंयच्या बायलांक तुमी वयर काडपाक कित्याक सोदनात? स्पीकर सर, ही शापातांक उलोवपाची खबऱ्यो चड बऱ्यो न्ही, आनी चड करून सूड वृत्ती म्हणटा ती वायट. स्पीकर सर, हांव एक सांगूंक सोदतां, मुखेलमंत्र्याक वायट दिसत. एक मिनीट उलयता हांव. बस उलय मातू बस. उलय तूं. साक्षी महिला मंडळ म्हणून आहा तुज्या मतदारसंघात सांखळे. ताका तुवें डिसकंटिन्युएशन लेटर दिलें 7 जून 2024. कित्याक थंयचे ताणें काँग्रेस कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केले 2022. आज तो काँग्रेस कॅन्डिडेट तूं बरोबर आहा, तांची तुवें पोट मारलें. हें बरें आहा स्पीकर सर. आमी आमचें राजकारण करतात, बारीक बायलांचे काबार करपाची. स्पीकर सर एक मिनीट आयक, मातशें उलोव न्ही बरें. स्पीकर सर, हांवें 24 तारखेक क्वेश्चन घाल्लो, LAQ नंबर 9A. तातूंत हांवें कितें विचारलां? पेंडन्सी कितले पयशे तुवें दिवपाचे आहा. स्पीकर सर, हेच साक्षी महिला मंडळाक तुका सांगलें 4,92,250 रुपया. टोटल पेंडींग हा 4,62,29,728 फॉर 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. तूं आतां ते 95 म्हणटा. स्पीकर सर, स्कुलाच्या म्हजेर सगळें लिस्ट आहा. हें कितें करप की तांकां नॉर्मल पयशे दिवप ना 6 म्हयन्याक. एक कॉन्ट्रॅक्टरांक बी आमी मारूंक कशें सोदतात, ताका पयशेच दिवप ना, बिलांच उडोवप ना. लास्टाक कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा, पाड पडून आनी तो कितें मेळटा तें घेता आनी सोडटा गांवांनी वता. ते भशेन तुमी तांकां करूंक सोदता. स्पीकर सर, ही म्हजी डायरेक्ट चार्ज आहा. हांव त्या दिसा गेलो, हांवें मुखेलमंत्र्याक पळयलो जेवण घालता तो वाडटा तो अक्षय पात्राचें. हांवें म्हणलें ते खाता ते पळोवया म्हणून. ओगीच असो गेलो रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर. थंयचो पुलाव बरो आसलो, कसलो वर मिळून नाशिल्लो. भुरग्यांकूय बरो लागलो, म्हाकाय बरो लागलो. हांवूय तोच जेवलो थंय तांचे बरोबर बसून. आनी कांय 5 स्टार हाडून जेवना. स्पीकर सर, तांकां तुमी मलायन करूं नाकात. म्हजो डायरेक्ट चार्ज आहा. अक्षय पात्रान कितले गोंयचे लोक काम करतात? तुमकां हांवें क्वेश्चन घालो, LAQ घालो, तुमी आन्सर कितें दिला? डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन दीस ऑफिस एज ऑन डेट. सो तुमी भायल्यांक हाडटले, तांकां धंदो दितले गोंयचे भुरग्यांक आनी कितले गोंयकार. अरे राव स्पीकर सर, म्हाका उलोवंक दी. हांवें पयलीं म्हणलां म्हाका उलोवंक दी. आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर, डिटेल तुमचे कडेन ना. सो अक्षय पात्रांत कितले गोंयकार आहा ते खबर ना. केदार नायक त्या दिसा गेलो, ताणें म्हणलें की CMान काल हांव पळयतालो ताणें उलयता तें CMाचें हें म्हणटा तो अभिनंदन. कित्याक आमी लोकल कोणाक कॅन्सल करचे ना म्हणून. रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघान
सो सेल्फ हेल्प ग्रुपांक फोन करून सांगला कॅन्सल म्हणून तुमचे हांवें पयलीं नांवां घेवन दाखयलीं अरे बाबा ना न्ही हांव पिसो न्ही हांव ताचे कडेन उलोवन आयलो आय एम स्पिकींग फॉर देम आय एम डुईंग एडवोकसी फॉर देम आनी स्पिकर सर हें सगळें हांव विथ प्रूफ सांगता तुका म्हजे कडेन प्रूफ आहा आनी एक तुका सांगता कशी आतां फुडली स्ट्रॅटेजी ती व्हडलीं स्कुलां आहा ती अक्षय पात्राक दितले आनी धाकटी अशी कितें कुस्कूट आहा पळय ती हांकां दवरतले थोड्या दिसान तीच वाजयतली आनी ती सोडटली आनी फुडल्या खेपे जर हांवें प्रश्न घालो 3 म्हयन्यांनी तेन्ना मुखेलमंत्री अशें हड्डे वयर काडून सांगतलो कितें उलयतालो तूं ती सोडून गेली म्हणून हें सांगपाचो आहा तो सांगता तुका एग्जाम्पल नाशनला झेवियर म्हणून थंय आहा स्कूल थंय स्नेह माया सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणून आहा ताका ऑलरेडी सांगलें तूं वच म्हणून फाल्यांच्यान हे सगळें नांवां हांव उलोवन तांचे कडेन आयलां स्पिकर सर भायल धाकटे ग्रुपांक धंदो करप फिजिबल जायना पूण आपशींच ती सोडटली स्पिकर सर हे 1,18,000 CMन सांगलें 1,61,000 म्हणून हांव म्हाका दिसता ते भशेन 1,18,000 पूण तेन्ना क्लस्टर म्हणून केल्लो मनोहर पर्रीकारान तुमी म्हणटा भाई मिसींग भाई जाय आशिल्लो भाईची आयडिया ही गोंयच्या बायलांक सशक्त करपाची भाईची लिगसी काबार करतात तुमी आनी बायलांक इम्पोर्टंट हाडटात स्पिकर सर गोंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 10 म्हयन्याचो एग्रीमेंट आसतालो अक्षय पात्राक 20 वर्सांचो कित्या खातीर कोण सावत्र भुरगे गोंयच्यो बायलो सावत्र बायल्यो आनी ती खरी 20 वर्सां तांणी त्रास घेतला आनी जेन्ना तुमी रेट वाडयता तेन्ना तांकां जेन्ना खावंक मेळटा तेन्ना तुमी काडून दिल्लीवाल्याक दिता बेंगलोरच्या लोकांक दिता कितें उलयता स्पिकर सर बेसिकली दीस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तांणी सगळो त्रास घेतला कोवीड जेन्ना जालें तेन्ना कोणें जेवण दिलें अक्षय पात्राक तूं कित्याक हाडूंक ना तुमचे पुलिसेक खावपाक तेन्ना जेवण तांणी दिलें वेन्झी सांगता सारकें एक इकोसिस्टम जो क्रिएट जाता गोंयचो रिक्षा ड्रायव्हर आसता गोंयचो भाजीवालो आहा तो सगळे गोंयचे बायलां कडेन धंदो करता 20 रुपयान वाटाणे आशिल्ले आनी आतां 200 रुपया वाटाणे जाल्या तेच वाटाणे तेच रेटीक ती सप्लाय करतात तांची तुमकां याद जायना आतां ती अक्षय पात्र तुमी मोगान पडल्या स्पिकर सर जे बायलांक बहुजन समाजाची जी बायलां भारतीय जनता पक्षाची नांवां पळया ते बायलांक तुमी विसरतात कित्याक तुमकां मे बी वयल्यान डायरेक्शन आयलां मुखेलमंत्री ऑन इज ओन करता म्हणून म्हणना हांव आयलां आसतलें बिहार दिवस पयर कशें आयलें तशें वयल्यान डायरेक्शन आयलां आसतलें की PM पोषण कार्ड ताका दी म्हणून एक आम्ही टेंडर केलं उलयता मरे सगळें वयल्यान येवं सकयल्यान येवं आयकता ही जी 5 नांवां आहा गव्हर्मेंट रिसिव्ड अ टोटल ऑफ 5 बिड्स घनश्याम सेवा समिती दिल्ली केंद्रीय भंडार मुंबई नॅशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स न्यू दिल्ली स्त्री शक्ती मुंबई अक्षय पात्रा बेंगलोर गोंयचे तूं कित्याक घालना PM पोषण म्हणून जावपाचें आशिल्लें हे तुज्या डिपार्टमेंटान हें केलां तुवें बायलांक एक करून तुवें ह्युमन रिसोर्साचेर कित्याक घालना टेंडर कित्याक घालना स्पीकर कित्याक तुमकां फिक्स केल्लें आनी वयल्यान तांणी जे सांगलें अक्षय पात्रा बाबुशान दिल्लें तांकां बाबुशान प्रेस करता ती एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना बाबुशान डायरेक्ट दिल्लें म्हणून दिगंबर गांधी प्रेस करता ती स्पीकर रेट जायना पण आपण ट्राय करता आत्ता बहुजनाचो कैवारी स्पीकर सर तेका आपण बहुजनाचो कैवारी आसा हे दाखोवपाचें कैवारी न्ही म्हणून तो हांव कैवारी हय कैवारी तुमकां अक्षय पात्र मतां मारतली स्पीकर सर अक्षय पात्र हाडटली हरे राम हरे कृष्णा म्हणून तुमी चिंतताले अशें म्हणून चिंतता आसतलो तूं गोंयच्या बायलो मतां स्पीकर सर म्हाका गोंयच्या भुरग्यांचे पडलेले आहा तितकेच हांव सांगता स्पीकर सर आमी दर वर्सा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक ट्रेनिंग दिता आमी तेणी जे सांगले पळय न्ही आमी दर वर्सा ट्रेनिंग दिता तेणी ते डायटरी काम दुसऱ्यांक दिता ट्रेनिंग दिवन फायदो कितें जालो स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही शिवराक जेवण दिता म्हणून एक दिवपाचो मदीं प्रयोग जो आसा पळय न्ही तोय केल्लो पण तो भुरग्यांनी पेरंट्सांनी आनी टिचर्सांनी तो एक्सेप्ट करूं ना आमी शिवराक दिता न्ही तो अकॉर्डिंग टू द डायटिशियन ज्या पद्दतीन ठरयता त्या पद्दतीन दिता तिसरी गजाल स्पीकर सर तांचे पेमेंट जे आमी खायनात मरे स्पीकर सर आमी हिंदू जावन खायना मरे केन्ना एक दीस खातात आमी स्पीकर सर तांचो डिसेंबर 2024 पर्यंत पेमेंट क्लियर केला कोणाची बिलां जी आहा पळय न्ही त्यो आमी पेंडींग दवरूंक ना स्पीकर सर उरता उरले कोविडाच्या वेळारची बिलां तांच्यांनीच सबमीट करूंक नासली ते पयशे रिफंड गेल्ले स्टेट ट्रेजरींतल्यान तेंचे आमी फंड्स दिता तो स्पेसिफीक सगळे बायलां भारतीय जनता पार्टीचे हय भारतीय जनता पार्टीचे आमी आतां आनी खंयची उरली भारतीय जनता पार्टी आतां तुजी जाली अक्षय पात्रा पार्टी
गोवा भारतीय जनता पार्टीन खंयची उरली ती सगळ्या जाणां हे कितें कोणाची उरलें? गोवा आले फॉरवर्डाची खंयची जरा उरलें? जावना काय तुम्ही मतां हाडा बेंगलोरची ती आता इम्पोर्ट स्पीकर सर तेणी सांगपाची गरज ना आम्ही कोणाचेच करिना तेणी भारतीय जनता पार्टीची चिंता करपाची सोडून आम्ही सक्षम आसा भारतीय जनता पार्टी निलेश काब्राल